आम्ही सांगलेली की स्टे डॉग्स पॉलिसी हाडटा आनी स्टे डॉग म्हटल्यार की व्हडलो सिरियस इश्यू तो त्या खातीर आमी सजेशन घेवपाक NGOज आनी सर्टन एम.एल.ए आपयल्ले ऑफिशियल घेवपाक मेन इम्पॉर्टंट कितें आसलें की आमकां जाय आसलें सजेशन स्टेरिलायज करपाक आनी जास्तीत जास्त कुत्रे वाडोवंक जेन्ना जे आमी आतां NGOज हे करता तांकां अडचणी येता तांकां फंड आमी पंचायतीनूच दिता थंयसरूच अडचणी येता सो आमकां एक सेपरेट ह्या दुसरो पर्याय काडून म्हणजे ही पंचायती म्युनिसिपालिटी आसून तेजे बरोबर दुसरो आनी पर्याय काडून जास्तीत जास्त स्टेरिलायज करप आनी बर्थ कंट्रोल करप एनिमल बर्थ कंट्रोल करपा खातीर आमी कितें उपाय योजना करतले आनी हेज्या खातीरच आमी घेतलेली कारण NGOज करता आमच्या हॉस्पिटल करता जायना सो चडशा NGOनी बरी सजेशनां दिली तेंचे आमी घेतल्या आतां ती सगळी स्कुटीन एक आठवड्या वगैरे करतले आनी तेज्या बरोबर डॉग कॅचर जे आहा हेंकाय घेतले आनी बाकीचे जे कोण तेंचे सांगल्या प्रमाणे सर्वे करप कसले फिडींग करताले तेंचे वचून घेवप आनी तेज्या बरोबर फुडलो हे आमी स्टार्ट करतले प्रोसेस कितें करपाचें सरकाराचो हेतू एकूच आहा बेस्ट ऑफ बेस्ट ते बर्थ कंट्रोल तेंचो कसो जातलो जास्तीत जास्त स्टेरिलायज कशें जातलें जे बिचार हांगा थंय जे वचत तेंचे कुत्रे बीन अशे जनावरांचे आसले स्टेट कॅटल्साचे आसले थंय थळपाक मर्यादीत येना आमी आतां सावथ गोवानूय थंयची नव्या वर्सान सुरू करपाचें सो म्हाका दिसता आमी सगळे NGOज आमी हे आमच्यो पंचायत म्युनिसिपालिटी कितले हे जाले सर्वे ती बऱ्यापैकी प्रश्न सुट्टालो सगळो प्रयत्न करता सर फायन्सूय कित्यातली काल म्हटलं हेवी फायन्सूय इम्पोज हय जो जे कडेन कुत्रा ब्रिडींग करता ते कितें करतात फाल्यां जालें जल्माक येयली कुत्री तर ती येता आसतना 5, 6, 7, 8 कितें तरी येता तितून त्या बऱ्यांचे 1-2 दवरतात बाकीचे व्हरून रस्त्यार सोडटात त्या खातीर तशें करूंक जायना म्हणून जे कुत्रो जर आमचे कडेन रेजिस्टर ना तेणें ब्रिडींग घरान केलें जाल्यार ताका हेवी फायन मेळटा वास्तवीक तेज्या खातीरूच हे बाकीचे वाडटा तूं घरांत दवरता म्हाजो गांवठी कुत्रो न्हू तेणें ब्रीड केलें जो बऱ्यांचो बरें जे हें आहा पिल्लो आहा ते तूं दवरता आनी बाकीचे व्हरून तूं खंय तरी सोडटा सी बजेट ऑलरेडी आहा तो वर्साच्या वर्सा युटिलायज जायना जाल्यार वाडोवचो प्रश्न आतां जेन्ना हे सजेशनां येयली आतां सजेशन येयल्या उपरांत हे एक्टिवेट जाता एक्टिवेट जालें की ऑटोमॅटीक बजेट मागीर एडिशन वाडो येता न्हू सो लास्ट इयराक तुमी 3 crores बजेट केल्लो पूण स्पेंड केलो 58 lakhs म्हणून विजय म्हणटालो सी आमी ऑपरेशन करता आमी पयशे कोणाक दिता NGO दिता सो तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे ते सारके वर्कआवट जायना धरप बिरप म्हणून ते स्लो जाता आतां जेन्ना तेंच्यांनी सजेशनां दिली तेज्या प्रमाणे आमी मातशे सिस्टमान तर बसयले जाय जाल्यार बजेट वाडोवचीच पडटा सो हे फावट तुमी 10 crores कितें बजेट केला म्हणटा नाही आमी करताले आतां 2 म्हयने आहा न्ही 2-3 म्हयने तेज्या पयलीं ही जी आमी सजेशनां घेतल्या ते प्रॅक्टिकली ग्रावंडार काम करता आमचे दोतोर वेटनरी दोतोर हे NGO रस्त्यार काम करता एक मनासून काम करता सो तांकां आतां आमी आयज मिटींग आपयल्या तांकां आमचो सपोर्ट कसो जाता सो दे वील वर्क मच बेटर कितें सजेशन आहा ते आमी आतां घेवन ते सॉर्ट आउट करतले की जेणे करून ते मागीर डबल टिबल काम करतले ऑटोमॅटीक फंड जावप पडटा Sir, ruling has been not called for this meeting. MLA ना आमी दोगां तिगांक आपयल्ले सी वेंजी आसलो मायकल आसलो हे इयर इंडियाचे दीस एक खंय तरी क्रिसमस हे बारीक सारीक कामां आसता पण इट इज मोर इम्पॉर्टंट कितें आसलें की आमी मिटींग आपयली सजेशन आमकां चड सजेशन कोणाचें जाय आसलें NGO जे प्रॅक्टिकली ग्रावंडार आसा प्रॅक्टिकली काम करता आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी त्या यश खूब आहा पूण डबल टिबल जावंक जाय जशें आमी रॅबीज 100% फ्री फ्रॉम गोवा केला ह्या टार्गेट दवरून काम करपा खातीर आमी तें करता आणि डॉग बाईट्स कितें इन्फॉर्मेशन लेटस्ट अपडेट कितें आहा लिस्ट नाही डॉग बायट्स बी आसा ते पुलिशेक वयता किंवा पूण तुमकां येना मागीर आमकां येना रॅबीज बिबीज आसल्यार आमचे कडेन येतले ना अदरवायज डेटा काय ना डॉग बायट्स आमकां येना
एक रिजन मेजर रिजन आहा पळय ते म्हणजे वेट वेस्ट जो रस्त्यार वता ते पंचायत लेवला वयल्यान तेजेर एक्शन जावपाक जाय आशिल्लें वेट वेस्ट जी रस्त्यार येता ती खावपाक ही गोरवां येता कुत्रे येता ताका लागून ही संख्या स्टेट ऑक्साची वाडटा सो पंचायत लेवलाचेरूय तेंच्यांनी हेजेर कंट्रोल करपाक जाय जेणे करून तेंचेर फायन कित्याक घालना तुमी आम्ही घालू शकना ते आमच्या तेणी रस्त्यार गार्बेज उडोवंक शकता आनी तेन्ना ताका लागून कुत्रे बित्रे येता न्हू रस्त्यार वेस्ट मॅनेजमेंट कायदोय केला पंचायतीक पावर तेजो तुम्हाला ताका फायन